नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. सगळ्या विषयकाक कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलातर्फेन युगादीची शुभेच्छा. आतपळ्या आयचे खबरो. कारवार बंदर विस्तार कामगारीक स्थगितीचो आदेश दिल्ल्यान आंदोलनकारालो पयलो जय. कारवार बंदर विस्तार कामगारीक सुप्रीम कोर्टान तात्कालिक स्थगिती दिल्ल्यान तूर्त समाधान जाला. जाल्यार ही योजना सरकारान जोपर्यंत रद्द करचो आदेश दिना तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच उरतले अशें उत्तर कन्नड जिल्हा मच्छीमारी फेडरेशनचे अध्यक्ष राजू तांडेल यांनी सांगले. मच्छीमारी समाजाबरोबर या बंदर विस्तार कामगारीक अनेक संघ संस्थेमार्फत सरकाराक खूप वेळा विनंती अर्ज दिले की ही योजना नाका म्हूण, तरी सरकारान ही योजना रद्द करची पावलां उचलली नात. अखेर आंदोलनकर्त्याक कोर्टाची पायरी चढची पडली. कोर्टान या योजनेक तात्पुरती स्थगिती दिल्ल्यान आंदोलनकर्त्याक एक ल्हानसे जय मेळ्ळा. मच्छीमारी तर्फे सुप्रीम कोर्टात वाद केल्ले ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत, मूर्ती डी नायक आणि अमित पै हेमका आणि हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टापर्यंत पावोवंक सहकार केल्ले कारवारचे माजी शासक सतीश सैल हेमका राजू तांडेल यांनी अभिनंदन व्यक्त केला. सार्वजनिकाक विशेष कळवणी. चित्ताकुला ग्रामपंचायती व्याप्तीत आझाद मैदान ते राष्ट्रीय महामार्गाच्या जोड रस्त्याच्या दोन्ही बाजून प्रत्येक आयतवाराक साते बाजार सुरू करूक चित्ताकुला ग्रामपंचायतीन परवानगी दिला. हेजेन सार्वजनिकाक कारवार बाजारा वयचो वेळ आणि खर्च वाचतलो. सार्वजनिकान आपापली वाहनां व्यवस्थित जाग्यार थांबोवन हो बाजार यशस्वी करूक सहकार करचे अशें चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकाक कळयला. कारवारात विश्व ज्येष्ठ नागरिक दिवस आचरण. कारवार ज्येष्ठ नागरिकाली समस्या निवारण करून तेमकां सरकारा कडच्यान मेळची योजना सारखी आणि वेळेचेर पावू जाय हेजी संबंधित सरकारी अधिकाऱ्यान काळजी घेवूं जाय अशें कारवारचे आमदार रुपाली नायक हेमी सांगले. उत्तर कन्नड जिल्हा प्रशासन आणि जिल्हा पंचायत, महिला बाल विकास खाते, दिव्यांग आणि ज्येष्ठ नागरिक सबलीकरण खाते, स्वयंसेवक संस्था हेमगेल्या संयुक्त आश्रयान मालादेवी मैदानाचे जाल्ल्या विश्व ज्येष्ठ दिवस उद्घाटन कार्यक्रमात रुपाली नायक हेमी उलयताले. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक विश्रांती निलय इमारत बांधतले अशें तेमी सांगले. ज्येष्ठ नागरिक एस हेगडे हेमी सांगले की ज्येष्ठ नागरिकाक आत्मविश्वास वाडोवूंक असले कार्यक्रम करचे खूप गरजेचे आसा. ज्येष्ठ नागरिकाले वेळेचेर मेळचे पेन्शन आणि इतर समस्येचे सदांच निवारण करचे प्रयत्न करतले अशें तेमी म्हणले. कार्यक्रमात हळ्याळचे ज्येष्ठ नागरिकाले अध्यक्ष JD गंगाधर, यशोदा हेगडे, जिल्हा दिव्यांग अधिकारी रघुवीर जी भट आणि इतर हजर आशिले. अनाथ बाल चित्रकलाकाराक जिल्हाधिकार्यालय प्रोत्साहन. कारवार शिर्शी बालक बाल मंदिराचो एक विद्यार्थी आपल्या चित्रकलेच्या अत्युत्तम प्रतिभेन उत्तर कन्नड जिल्हाधिकार्यालय प्रशासक पात्र जालो. हो विद्यार्थी विद्याधर संडमधुकर आणि अफरीन संडमधुकर हे दोघी भाव ब्रेस्ताराक जिल्हाधिकारी कार्यालयात भेट दिवन आपण सोडयले चित्र दाखयले. तेगेल चित्रकलेचे प्रतिभा कौशल्य पळोवन जिल्हाधिकारीन तेमकां प्रोत्साहन दिले. फुडल्या दिसांत याच प्रकारचे उच्च शिक्षण घेवसाठी तशेंच उद्योगाचो अवकाश दिवचो भरोसो दिलो. मूळ गरीब कुली कुटुंबातले जन्मल्ले हे दोन भाव ल्हानपणासूच कारवारच्या काजूबाग सेंट जोसेफ शाळे कडेन एक झोपडेत वास्तव्य करताले. आई अपघातात निधन जाली. नंतर हेमकां बाल मंदिरात दवरले. थंयच रावन तितूंत एकट्यान शिक्षणा बरोबर फावील वेळात हे चित्रकलेचे शिक्षण घेवन हे कौशल्य केला अशें तेमी सांगले. ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ
ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೈಲಹೊಂಗಲ ಅಂತ ಊರು. ನಂತರ ಬೈಲಹೊಂಗಲದಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಇಲ್ಲೇ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊತಿದ್ವಿ. ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಂದೆ ಒಂದು ನಾನು ಕಲಿತು ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೇ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಸೆಂಟ್ ಮೈಕಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಇಶ್ಯೂಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಾಲಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಲಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ PUC ತನಕ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಕೇರ್ ಅಂತೇಳಿ ಪೋಷಕತ್ವಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿ 2019 ಹೋಗಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ 2 ವರ್ಷ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಈಗ ನಾನು ತಮ್ಮ 18 ವರ್ಷ ಆಗೋ ತನಕ ಅದೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆಗ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೆಡಿಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ. ಏನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ನಾನೀಗ BA ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ತಮ್ಮ 9th ಈಗ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರತ್ನಾಂಜನ ಮಲ್ಲಿಕರ್. ನಾವೀಗ ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ನನಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ DJ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಾವು ಈಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾಧರ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಂದೆ ಕಲಿಬೇಕಂತ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? 9th. ಈಗ 9th ಮುಗೀತು, 10th. ಈಗ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೌದಾ? ಹೆಂಗೆ ಕಲ್ತಿ? ಏನು ನಾವು ಪೋಷಕತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲ? ಬಾಲಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕತ್ವ ಹಾಕಿದಾಗ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆವಾಗ ಇದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, घरप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. माजाळीत निवृत्त भारतीय सैनिकालो सत्कार. कारवार. भारतीय सैन्य दलात देश सेवा करून निवृत्त करून येयले कारवार तालुक्याच्या हळगा ग्रामाचे निवासी सुभाष नागेकर, सर्वेश नायक आणि सचिन तळेकर हेमी आपल्या जन्मगावात निवृत्त जावन येयले. हेमी तिघी सैन्यात 3 वेगवेगळ्या युनिटात आशिल्ले. तेमकां तिघांकय माजाळी शिवप्रतिष्ठान संस्थेतर्फेन सन्मान केलो आणि जमिल्ल्यान तेमकां निवृत्ती जीवनाची शुभेच्छा दिली. या वेळार माजाळी श्री शिवाजी अश्वरूढ पुतळ्या कडेन शेकड्यांशी शिवप्रेमी आणि देशप्रेमी हजर आशिल्ले. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा. भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारा सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिले उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित
म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत जाल्ले पयलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तरेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तरेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कॉमेंट करच्याक विसरनाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.